हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा संक्रांती, मकर संक्रांती. तर सगळ्यात पहिली म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक हॅपी मकर संक्रांती. मकर संक्रांतीची खूप खूप परबी पळयात. आयज आसा घरा कडेन. आणि जशें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आयज मकर संक्रांती आणि आयज आसा म्हाजो हळदी कुकूम. एक्चुली गोंयान बी अशें आसता की मकर संक्रांती टू रथ सप्तमी ह्या टायमा भितर जसा पळय तो हळदी कुकूम करता. बट हांव मोस्टली ट्राय करता की मकर संक्रांती जी आसता पळय न्हू, ज्या दिसा त्याच दिसांनी हें करपाचो, हळदी कुकूम जो आसा पळय तो करपाचो. मागीर आयज करया, फाल्यां करया, सोमार सोद, ब्रेस्तार सोद, मागीर मेळटा मेळना अशें करून कितें ना कितें कामां येता, हें येता आनी मागीर अडचण जाता आनी उरता न्ही. अशें म्हणून हांव ट्राय करता की मकर संक्रांतीकच जो आसा पळय न्हू तो हळदी कुकूम करपाचो असं म्हणून. लास्ट इयर बी हांवें मकर संक्रांतीकच केल्लो, तर आयज बी तसंच मकर संक्रांतीकच. आणि काल सगळो बाजार केलो, वायणां बी हाडून आशिल्ली. तुमकां तर खबर आसा कितले दीस जाले मार्केटान पावटी मारीत आशिल्ले पळय, मागीर एक दोनदा बागायतदारान वचून येयले हांव वायणाक लागून. सो फायनली न्ही काल वायणां बी जे कितें आसा पळय ते सगळे घेवन येयले आणि सगळे बाजार केलो काल. सगळी फुलां बिलां सगळे काल काणकोण साकून घेवन येयले. आणि आयज न्ही हें करता, हळदी कुकूम जो आसा पळय तो करता. सो आयज आसा मंगळार आणि सकाळ फुडें न्ही आतां 11:30 पावणे 12 समथींग जाली. आनी आतां म्हाका वायणां काडपाक जाय. अजून वायणां बी जे आसा पळय न्हू काडूच ना. एक्चुली सकाळ फुडेंच उठोवन जर बेगीन वायणां बी अशी करून काडली न्ही बरें जाता, बऱ्या पडटा. बट सकाळ फुडें कामां खबर आसा ना, आतां हळदी कुकूम 4 लोक येतलो म्हणटा हांगा निवळ कर, थंय निवळ कर. कालच्यान त्याच वावर काड्यात आसा. आयज सकाळीं हो बीन आसा न्ही घरा कडेन, हेणें बी खूब हेल्प केली. हो बीन हेवटेन तेवटेन निवळ करता, रस्तो धरून सगळें निवळ केला. जशें जात्रेक बी कशें करता तशें, म्हळ्यार एक निमतान अशें जावन पडटा न्ही निवळ बीन अशें म्हणून. सो सगळें क्लीन बी करून दवरलां. थोड्याच्या हॉलांक मातशे चेंजीस केले, ते सगळें करता मागीर टायम जालो. अजून रानू बी कांयच ना, जस्ट कुकर लावन दवरला आनी कांयच ना. तर न्हावलें, हेणें देवाची पुजा बी केली. आतां वायणां काडटा. सगळी वायणां काडपाक जी तयारी आसा पळय ती सगळी तयारी करून दवरल्या. हांगासर सगळें जें कितें जाय पळय तें हाडून करून दवरलां. हें पळयात त्या सायडीच्यान सगळें. सो सगळें करून दवरलां. आतां मागीर जस्ट वायणां काडटा. आनी वायणां काडचे पयलीं व्हिडिओ स्टार्ट केलो हेकाच लागून की वायणां जी काडटा पळय ते बी तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हणून. पळय आतां हांव न्ही शेअर करता तेच्या पयलींच न्ही तुमकां एकदां सांगता की जशें म्हाका कळटा, जशें आमच्या ते सायडीन वायणां काडटा आनी जशें हांव आतां इतले वर्सां काडीत येयला, हो म्हजो चवथो हळदी कुकूम. जशें पळय हांव काडीत येयला पळय न्हू त्या प्रमाणेच हांव करता अशें. इफ सपोज जर तुमी कितें जास्त करता जाल्यार कितें वेगळ्या भशेन करता जाल्यार बरे भशेन कमेंट करून सांगात. हे कित्याक केलें, तें कित्याक केलें अशें म्हणटा जाल्यार प्लीज असले कमेंट तर करच नाका. जशें म्हाका पडटा, जशें म्हाज्या मनाक पडटा, जशें म्हाका कळटा पळय न्हू त्याच भशेन हांव करता. पयलींच हें करून सांगता. मागीर न्ही देवाचें सुद्दां अशें कितें आमी मनांतल्यान करता मागीर तेका सुद्दां मागीर थोडीं जाणां अशें तशें वेगळें अशें म्हळ्यार वांकडे तिकडे कमेंट करता आनी मागीर वायट दिसता. देवाक केल्ले बसून पावना अशें दिसता मागीर. सो तेका लागून बरे भशेन सांगात. नेक्स्ट इयर कितें अशें चेंजीस करपाक मेळटा. बट अशें केलें तशें केलें हें कितें तें कितें अशें करून वांकडे कमेंट करनाका प्लीज. ओके. सो चलात तर तयारी करून दवरल्या. थोडीशी वायणां काडटा. पळयात वायणां कितें हाडला तें बी दाखयता तुमकां, मागीर टायम मेळचो ना. वायणाक हांवें हे डबे जे आसा पळय ते हाडल्या, बागायतदारांतल्यानच हाडला. हो पळय तोंड वांकडें करून पळयता. कित्याक लागून की हेज्या मनाक मातशें सुद्दां नाशिल्ले हे डबे जे आसा पळय ते घेवपाचे. तो फकत स्टील 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 म्हण लागलेलो लास्ट इयर. आनी तेज्या लास्ट इयर 2 वर्सां स्टील वाटली हांवें. हो स्टील स्टील म्हणटा म्हणून. आतां म्हळ्यार हांव कशेंच दिवचें ना स्टील. आणि ओनू स्टील न्ही भरपूर म्हारग जाल्या. जे परात टायप हांवें लास्ट इयर वाटलेली बारीक जी परात येता पळय ती. सो तुमी लास्ट इयरचो व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां कळटलें ना जाल्यार लिंक जें आसा हांव त्या एंड स्क्रिनीचेर दिता. सो ती परात वाटलेली ती आमकां कशी 67 पडलेली न्ही लास्ट इयर. 67 पडलेली. आनी ओनू न्ही तीच सेम पॅटर्न सेम पराती ओनू बी आसा बट 76 रुपीसान आसा. म्हणल्यार चिंतात तुमी 10 रुपया. हेज्या वयल्यान कळटा की स्टील जे आसा पळय ती म्हारग जाल्या अशें म्हणून. आनी ओनू न्ही 50-60 रुपीसान येदेशे वाट्यो बीन 74 रुपीसान. पण दाट बी बरी आसा, क्वॉलिटी बरी आसा. पण ती बारीक बारीक आयदनां बेजार न्ही अशें दिवपाक म्हणून हांवें हे असले कंटेनर जे आसा पळय ते हाडले. हे कंटेनर हाडले. सो हे बऱ्याक पडटले न्ही दिवपाक, म्हळ्यार लोकांक अशें यूज करपाक कितें घालून तरी दवरपाक मेळटा. हो म्हाका म्हणटा तूं लोकांक दितल्यान देवाक वायणां काडटा पळय ते देवळांक कितें यूज करतले काय हांवें हो विचारता म्हाका. हांवें म्हणलें कितें कापूर सुपारी कितें कितें देवालें सामान म्हण आसता न्ही धूप बीन तें घालून दवरपाक मेळटलें म्हळ्यार देवळांक. सो आनी हे कंटेनर जे आसा पळय न्हू ते हांवें हाडल्यात.
सो ह्याच्याबद्दल मागीर सांगता तुमकां. पयलीं वायणां काडून घेता. 12 जावपाक येयली, टायम जाता न्ही मागीर, ताका लागून. जशी नॉर्मली वायणां काडटा आसतना हांवें जेका कोणाक पळयलां आनी जशें म्हाका सांगलां पळय न्ही की अशे रितीन वायणां जी आसा पळय ती काडटा अशें म्हणून, त्याच रितीन न्ही हांव हांगासर वायणां जी आसा पळय न्ही ती काडून घेता. आमच्या घरा कडेन बी अशीच वायणां काडटा. आतां खंयी कितें मातशें वयर सकयल जाता आसतलें, बट मोस्टली न्ही अशेंच आसता वायणां जी आसा पळय ती काडप. खूब जाणांनी पाटाचेर काडटा. हांवें जितले जाणांक पळयलां पळय तांकां चड अशें पळयलां की पाटाचेर, नॉर्मल जो आमचो पाट आसता पळय तेजेर काडटा. बट हांव आयतार पुजयतात किंवा अशें करून दिव्याची पुजा आसता जावं वायणां काडप आसता पळय ती चडशें अशें करून ही जी बारकेली चवय आसता पळय तेजेरूच काडटा. सो आयजय बीन हांव वायणां जी आसा पळय न्हू ती हेजेरूच काडटा. सो पोंदाक पयलीं रांगोळी जी आसा पळय ती घालून घेतली. पाटाच्या पोंदाक जी आमी रांगोळी घालता पळय ती घातली, ताका गंध फूल केलें. मागीर पाटाचेर पानाचो विडो, पयशे, तिळगूळ, चणे, वायण जें कितें आसा तें दवरलें, ताका उजवात दाखयली आनी देवाक पांय पडून घेतले. अशे रितीन सिंपल वेन वायणां जी आसा पळय ती हांव काडटा. तुमी जर हेका आनी कितें एड करता जावं आनी कितें एक रिच्युअल आसा जो हांव विसरता करपाक न्ही जाल्यार कमेंट करून प्लीज सांगात. वायणां काडली हांगासर, हेका दिले चणे, कशें दवरलं पळय, पडना मरे तें. आनी हे मायक, ही माय म्हजी आनी ही आजी माय, म्हणल्यार ही हेची मम्मी आनी ही आजी. सो वर्सान अशेंच करता हांव. देवाक वायण काडलें की ना देवाक नैवेद्याक दवरिता. म्हणल्यार कशें आयज मकर संक्रांती न्हू, हांगा वायणां काडचे पयलीं घरांक न्ही देवाक दवरता. तिळगूळ, देवाची पुजा जाली म्हणटकीर मागीर वायणां काडटा, मागीर हेका दिता जशें की तुमी पळयलें, मागीर हांगा दवरता. वर्सान वर्स अशेंच करता. आनी हेच्या भायर बी कितें करता तशें जाल्यार म्हाका खबर ना, बट हांव अशेंच करता. सो वर्सा रितीन केलें हांवें. टायम पळयात 12:20 जाली. आनी जें कितें तुमकां हांवें म्हटलेलें पळय बारीकशे अशे चेंजीस केल्या म्हणून, तर हे चेंजीस केल्या. म्हटल्यार सोफा जो आसा पळय न्हू तो ह्या सायडीन आशिल्लो न्ही, हे कॉर्नरा हांगासर तेकून, तर हांवें कितें केलें हांगासर ह्या कॉर्नरा तेकयलो, कित्याक की थंय खाचींक बसपाक सारकें जायना न्ही ताका लागून. सो आनी हे कॉर्नराक आतां हे बॅग दवरितलें. हांगासर मागीर ही टिपॉय जी आसा पळय ती हांगा दवरून हेजेर मागीर सगळें सामान दवरपाक जाय न्ही, तिळगूळ, चणे, वायणां बीन, ताका लागून. आनी हे जे हांगासर दवरला पळय न्ही, म्हणल्यार हे आतां वायणां काडल्या ती आतां ही चवय सकट उबारून भितर दवरतले. म्हणल्यार कितें आतां आमच्या हांगासर देवा रूम बारीक असले कारणांनी थंय बसून काडपाक मेळना, भायर बसून भितर काडपाक पडटा. ताका लागून हांव कितें करता, आयतार बसून असोच पुजयता. लक्ष्मी पुजन बी अशेंच करता आमी. आनी वायणां बी हांव अशीच काडटा. सो आतां काडली वायणां आतां काडल्या न्ही, आनी थोड्या टायमान मागीर सगळें क्लिनींग एंड ऑल करतलें पळय तेन्ना मागीर ही काडटलें अशीच भितर उबारून दवरतलें. सो जालें न्ही, मागीर अडकळ जावचें ना ताका लागून. थोडी फार चेंजीस केले. आतां कर्टन बी जे आसा पळय ते सगळे सकाळीं चेंज केले, ताका लागून म्हाका लेट जाली. आनी देवा रूमाचो कर्टनूच म्हाका मेळना खंय दवरलो तो. सकाळच्यान कितले सोदले, गडबडी मेळत ना म्हणून आसूं म्हणून चेंज करूं ना. हेच कर्टन चेंज केले, तोरण दुसरो लायलो, सगळें केलें. आनी चेंजीसा भितर न्ही मेजर चेंजीस हेणें केल्या पळयात. शिवाजीक बाबड्याक झाडां मदीं घातला. भायर ज्यो कुंड्यो आशिल्ल्यो पळय मनी प्लांटाच्यो त्यो हाडून हे मडक्यांचेर बरें दिसता खंय ताका अशें हें. सो हें केलें तेणें, हांवें बी आसूं म्हटलें, कांय करूं ना. आतां 12:30 जावपाक येयली, 12:15 सुमार जाली. तर रांदूं ना, कांय करूं ना, अजून जस्ट कुकर लायला. काबोली चणे घातलेले राती फुगपाक, तर तेच लायल्या. आतां सोय कातून वाटून बिटून घेता आनी शीत करता. भाजी करपाक जाय पळयता आनी कांय ना. लास्ट इयर बी हांवें गोडशें केल्ले, म्हणल्यार कशें सगळ्यांक दिवपाक लागून, सगळ्यांक गोडशें करून म्हणल्यार सगळ्यांक दिल्लें हांवें ग्लासांनी घालून. सो अंदूच कांयच ना, अंदू ऑर्डर दिल्या डायरेक्ट. हो म्हणपाक लागलो तें सगळें तूं घेवन बसनाका, आपूण ऑर्डर दिता म्हणून. तर समोसाची ऑर्डर दिल्या. आतां तो वयतलो हाडपाक. फोन आयलो ताका की रेडी जाल्यार व्हर म्हणून. सो तो घेवन येतलो आतां.
ॲक्च्युली न्ही आमकां सांजची जाय आशिल्ली, आमी सांजची सांगली, बट तो हय बट तो ना आयज सांजे मागीर तेजें शॉप जें आसा पळय न्हय तें बंद. तो आमी आतां वळखीची आनी तोंडावयली अशें म्हणून तो म्हणपाक लागलो की ना आपूण तुमकां करून दिता, बट आपल्याक सांजचें खंय तरी फंक्शनाक वचपाक जाय दनपारां, तेच्या पयलीं आपूण तुमकां करून दिता म्हणपाक. मागीर आसूं म्हटलें चल, डेलीचो मनीस न्ही अशें म्हणून. थंड जाता न्ही हेका लागून हांवें म्हटलें सांजचेच दी 4 सुमार बी म्हणून, बट तो खंय वचपाचो खंय. सो आसूं म्हटलें तो आतां घेवन येता, फोन आयलो ताका, तो वचून घेवन येतलो. आनी मागीर हांव च्या करतलें इतलेंच आनी कांय ना. च्या आनीक समोसा दितले. सो चलात तर या भितर रांदून बिनून घेता, नाल्यार उलोवपाक बसल्यार हांगाच टायम जातलो न्ही ताका लागून. सो चलो मेळया मागीर सोमतें सगळें रेडी बी जातकीर मेळटा. बाय. दूद हाडा. 4 जाली आनी हांव हांगासर रेडी बी जालें. सो 4 ते 5 असो बीन टायम आसता न्ही, 4-5 बी येता न्ही कोणी येता ती अशें म्हणून 4 म्हटल्यार हांव रेडी जालें. एक्चुली 4 न्ही हांव उदो रेडी जाल्लें, अर्दवर सुमार जालें रेडी जावन घाम बी काडलो सगळो. कांयच करूं ना रेडी इन सेन्स बेजीक पॉन्स पावडर आनी साडी न्हेसली. साडयेचो लूक जो आसा पळय न्हू तो मागीर दाखयता तुमकां इफ पॉसिबल जालो जाल्यार, ना जाल्यार मागीर फोटवांचेर दिसतलेच आनी कपलाक बी लायता तेन्ना तुमकां दिसतलेच न्ही. ही हांगासर रांगोळी घातल्या दाखयता राव सारक्या. आनी ही रक्षू येयला जालें हेंगे चाल पांया कडेन पळय एक रांगोळी उडयली तुवें म्हागेली. सो आयज बेजीक अशी रांगोळी घातल्या सिंपल, कित्याक की टायम नाशिल्लो न्ही तेका लागून. आनी हांगसर पळय रांगोळी घातलेली, हेणें अर्दान रांगोळी उडयली म्हागेली. हेकाच लागून हांव रांगोळी बी घालपाक वचना, कित्याक ही दोगांय तसली, एकलोच न्ही, ते बी तसले तो बी तसलो, तेका लागून. आनी जी वायणां काडलेली पळय ती भितर गेली. सो आनी हें हांगासर सेट केलें वायणां विडो. आगो इतली फुलां घातल्या पडटली ती सकल. आसूं गो चणे तिळगूळ एकूच कडेन मिक्स केले, मागीर दिवपाक सगळें परत गडबड जाता न्ही तेका लागून. एकदां कपलाक लावपाक यो, एकदां तिळगूळ चणे व्हरपाक यो, एकदां लाडू व्हरपाक यो, एकदां वायण व्हरपाक यो अशें करून. सो हे पळयात सगळें सेट केलां. च्या जाली न्ही, च्या करून दवरल्या. पचकी आसा, मातशी पचकी असले आसूं. आनी समोसा हांवें टिश्यू पेपर बीन ट्रेन घालून दवरल्या. ओके. सो आनी हे ते काडून दवरला हे बी लेबर अशें कितें. चल चाय हाडटी. हे आतां येयलें तें. यो बस. ते आतां उदो येयला 3 सुमार. कॉलेजीक गेल्ले दिसता. कॉलेजीक गेली काय एग्जाम स्टडी ऑलरेडी पडला. कंप्युटर कोण तू वचना कॉलेज ना ट्युशन वयता. कॉलेज वयताली कितें तरी आनीक वर्स ना. कितें आसलें तेका कोण हाडटा चवथी बरें पडटलां. कोणी आसलें पयलीं आर्या आनी अदिती मग मदत पण बरी करता तुम्ही. ती पयली येता मी दोगांनी. दिवी कामाक गेला आनी धीरज घे गरज आसा. सो हांव रेडी जावन न्ही हांगासर वेट करतालें. तितल्यान ही जी आमची नेबर आसा पळय न्हू ती आयली. तर पयलीं न्ही ही आमची नेबरा काकी आसा ती आयली आनी भटमामाची बायल आयली. सो सगळ्यात पयलीं तांकां न्ही कपलाक बी लावन घेतलें आनी तेंचे कडेन मातशें उलोवपाक बसलें. म्हणल्यार कितें अजून न्ही तितलो टायम बी जावनाशिल्लो, चड असो टायम जाता पळय तसो जावनाशिल्लो. कोण येवपाक बी लागनाशिल्ली न्ही. स्टार्टींग हीच आयली म्हणून तांकां म्हटलें मातशें बस अशें म्हणून. आनी च्या आनी समोसा जे तुमकां सांगलें पळय हाडल्या म्हणून
ते दिले आणि हो आनी रक्षू असल्या कारणांनी म्हाका खूब हेल्प जाली आयचो हो हळडी कुकुमाचो दीस आसा पळय त्या दिसा. तुमकां खबर आसा सगळ्यांक कपलाक लावप, सगळ्यांक जाप करप, एंटरटेन करप आनी हे सगळे स्नॅक्स एंड ऑल जे आसा पळय सर्व करपाचें तें करप हें एकल्या मनशा कडेन कशेंच पॉसिबल जायना. सो ताका लागून एवरी टायम अशें करून कितें आसता पळय न्हू तेन्ना हांव हेका म्हणटा की पळय पॉसिबल जाता जाल्यार तुका घरा कडेन रावपाक. एक्चुली अशें कितें करून कितें सर्व करप कितें पॉसिबल जायना जाल्यार मातशें कितें न्ही हें हाडून दिता जावं तें हाडून दिता अशें करून जावं हांव एक बाकीच्या एक दोग जाणांक जर जाप करता तेंचे कडेन उलयता जाल्यार बाकीचे दोग जाण कोण आहा तांकां तरी मातशें जाप करून उलोवपाक अशें करून कोणाचो तरी आदार जाय न्ही म्हणून हांव हेका म्हणटा. अशें कितें आसता पळय न्ही त्या दिसा की तूं राव एक हॉलिडे मेळटालें पळय अशें म्हणून. आनी तुमकां तर सगळ्यांक खबरच आसा रक्षू आसताच कितें आमगेर आसता पळय न्हू अशें करून कितेंय आसता चवथ म्हणा कितें आसता तेन्ना रक्षू आसताच ताका हांव आपयताच आनी तें येताय बीन केन्नाच ना अशें म्हणना. आतां न्ही आनी थोड्या दिसान तेजी एग्जाम आसा स्टील तें म्हणपा लागलें ना मामी आपूण येता अशें म्हणून. सो तें येयलें आनी तें येयलें म्हणून म्हाका खूब 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 हेल्प जाली. आनी अशें करून घरान कोणीय आसली की ना अशें कितें आसता पळय न्हू स्पेशली जेन्ना अनवळखी मनिसाक कोणी येवपाचो आसता पळय तेन्ना कोणी आसली की ना खरेंच खूब बऱ्याक पडटा. सो हांव हांगासर फक्त न्ही हळद कुंकू दिवपाचो म्हळ्यार हळडी कुकूम जो आसा पळय तोच करतालें. कपलाक लावप, वायणां दिवप, तिळगूळ चणे दिवप हेंच करतालें आनी तेंच्या फुडें उलोवपाक बसतालें जशें की तुमकां हांगासर मुखार आतां व्हिडियोन दिसताच पळय न्हू तशेंच. आनी व्हडलेशें अशें हांवें कांय करूं ना. हो आनी रक्षू दोगांयनी जे आसा पळय न्हू तो भितरलो किचनाचो डिपार्टमेंट जो आसा पळय तो सांबाळलो. म्हणल्यार हांवें च्या जी आसा पळय ती रेडी करून दवरलेली आनी तांकां सांगलें म्हळ्यार दाखयल्लें हेका की कशी गरम करपाची च्या आनी कशी सर्व करात हें तांकां सांगलें. सो तेणी न्ही दोगांयनी हो रोल जो आसा पळय न्हू तो खरेंच खूब इजी असो म्हणटा तसो हें करून पार पाडून घेतलो. खरेंच खूब म्हाका हेल्प जाली हेंची दोगांयची. सो आनी अशें करून न्ही कोण कोण येत आशिल्लें आनी हांव अशें करून सगळ्यांक हें करत आशिल्लें आनी भितर ही आपलो काम जो आसा पळय तें सारके रितीन करतालीं. आनी मोस्टली कितें जालें जाणा खुबशे लोक जे आसा कोण येवन गेलीं पळय न्हू तांकां म्हाका कॅप्चर करपाक पॉसिबल जालें ना. एवरी टायम कोणी आयलो की ना कॅमेरा ऑन करप मागीर तांकां एंटरटेन करपाक वचप परत तेंचे कडेन उलोवन जालें हळडी कुकूम दिवन जालें की कॅमेरा बंद करप अशें करून न्ही पॉसिबल म्हळ्यार विसरोनूच वतालें. एक एकदां कॅमेरा जो आसा पळय तो ऑनूच उरतालो व्हिडियो रिकॉर्डिंग जें आसा पळय तें ऑनूच उरतालें. एक एकदां कोणी आयलें की ना व्हिडियो ऑन करपाकच अशें यादूच उरनाशिल्लें. तर कांयशीं लोक आसा जे मिस जाले हितून भितर जेंकां कॅप्चर करपाक पॉसिबल जालें ना. आनी अशें कितें आसलें म्हणटगीर गडबड ही जाताच तुमकां तर खबरच आसा न्ही हितून नवें अशें सांगपाचें सारकें कांय ना. सो तशी म्हाजी बीन थोडे फावटी गडबड जाली. आनी सेकंड थींग शेअर करपाचें म्हटल्यार हळडी कुकूम जो आसा पळय न्हू आमच्या गोंयान ओवरऑल सगळ्याक असो सेलेब्रेट करता. सम पार्ट ऑफ कोंकण जो आसा पळय त्या वटेन बी सेलेब्रेट करता जितलें म्हाका खबर आसा. आनी आमची ही जी सायड आसा पळय न्हू आतां हांव कारवार सायडीन रावता, माजाळी मुडगेरी ह्या सायडीन रावता. सो आमच्या हांगासर न्ही मकर संक्रांतीक हळडी कुकूम करनात. आतां कोण गोंयची बीन जी ह्या सायडीच्यान आसा पळय ती करतात बट आमच्या हांगासर हळडी कुकूम जो आसा पळय न्हू तो हेका करता मार्गशिराचो जो लास्ट ब्रेस्तार आसता पळय त्या दिसा जशें करून एकमेकाक आपोवन हाडून सवाशिणी कपलाक लावन वायन दिवप ती त्या दिसाक अशें करता. मकर संक्रांतीक स्पेशल अशें कोण करनात. सो खूब जाणांनी जेन्ना पळय हांवें अशें मकर संक्रांत म्हाका हळडी कुकूम करपाचो आसा अशें म्हणून जेन्ना पळय हांवें वायणां बियणां हाडपाक गेलें तें दाखयलें पळय तेन्ना म्हाका ह्या सायडीचे म्हाजे जे व्हिवर्स आसा पळय तेणी कमेंट केल्लो की तूं हळडी कुकूम खंय करतलें हांगासर करतलें ह्या सायडीन काय तुज्या मम्मीच्या घरा करतलें. आनी जेन्ना पळय तांकां हांवें सांगलें पळय ना हांव हांगासरच करतलें घोवाच्या घरांत अशें म्हणून हांव एवरी इयर हांगासरच करता म्हणून तेन्ना न्ही तेणी म्हाका कमेंट केलें की हांगासर काय कोण करना तूं एकलेंच कित्याक करता. सो तूं लोकांक सगळ्यांक आपयतलें मागीर तूं कोणागेर वयचें ना अशें म्हणून. आनीक हांणे एकल्यान म्हाका कमेंट केल्लो ज्या दिसा तूं हळद कुंकुवाक गेल्लें म्हटल्यार मार्गशिराचो जो लास्ट ब्रेस्तार आशिल्लो पळय ज्या दिसा हांव गेल्लें हांवें दाखयल्लें पळय कितें कितें वायणां बीन दिल्या म्हणून त्या दिसा म्हाका कमेंट केलें तूं 7च जाणांगेर गेलें तुवें 7च वायणां हाडल्या आनी तूं इतल्या लोकांक हळडी कुकूम दिता काय म्हणून. पळयात म्हाजी थिंकींग अशी की हांव कोणाक हेका लागून दिना की म्हाका रिटर्न मेळपाक जाय म्हणून. एक सवाशिणीचो तो फेस्टिवल जो हांव सेलेब्रेट करता कोणा कडल्यान रिटर्न आपणाक कित्याक मेळपाक जाय म्हणून हो फेस्टिवल जो आसा पळय तर स्पेशली हांव तर करना सेलेब्रेट असो. म्हाका एक 4 जाणां सवाशिणींनी घरांक पांय लावप तांकां कितें दिवप तेणी खूश जावप म्हाका इतलेंच मॅटर करता. सो ताकाच लागून हांव करता. अशें ना की ना म्हाका तेणी दिवपाक जाय म्हणून हांव दिता तांकां. हो म्हळ्यार हें जें आसा पळय तें म्हाज्या सिलेबसान येयना.
कितें आसता जाणा, एक खंयच्या निमतान कोणी एक 4 बायलो सवाशीण बायल जी आसता पळय ती घराक पांय लायता, तांकां आमच्या घरान हाडून कपलाक लावप, तांकां कितें दिवप, तेणी खूश जावप, कितें तोंडाक घालून वचप, हें खूब इम्पॉर्टंट आसता, हेका खूब म्हत्व आसता आनी हांव तेकाच लागून करता. म्हाका कोणा कडल्यान मेळपाक जाय, हांव फक्त 7च जाणांगेर गेल्लें म्हण हांव फक्त त्याच 7च लोकांक आपयतलें हें म्हजें इंटेंशन केन्नाच आसना. तूं हळदी कुकूम करना, तुका आमगेर आपयना, असलें तर म्हजें इंटेंशन आसच ना. कोणी म्हाका सांगूं ना सांगूं, म्हाका जितलो लोक लागता म्हाज्या वाड्यार, आमच्या म्हळ्यार शेजारचो वाडो आसा, हांव सगळ्यांक सांगता. वर्सान वर्स हांव एकलेंच आमच्या हांगासर मकर संक्रांतीक हळदी कुकूम जो आसा पळय तो करता. बट म्हाज्या मायंडान असो केन्नाच विचार येवना की हांव एकलेंच कित्याक करता. जावं म्हाका घोवान सुद्दां केन्नाच अशें म्हणूं ना की आमगे हांगा वाड्यार कोण करना तूं कित्याक करता, जावं आमचो हो रिच्युअल ना, हो गोंयान करता सो तूं करनाका, अशें सुद्दां म्हाका तेणें केन्नाच म्हणूं ना. फायनली हें सगळें जें आसा पळय तें आपलें मायंड गेम. जशें कितें आपल्याक मनाक पडटा तशें करपाचें, जें कितें पटना तें सोडून दिवपाचें. आपल्या मायंडान येता पळय न्हू तेंच. दुसरो कितें हो म्हणटा, तो म्हणटा, हें अशें करता, तें तशें करता म्हणून आपूण करप हें सारकें न्ही. म्हाका दिसता हांवें करचें म्हणून हांव करतां. अशें ना की हांगसर कोण करना थंय करतात अशें ना. आतां अशें ना की हांगासर करनात म्हणून तो रिच्युअल सारको न्ही, तें जें कितें करतात तें रॉंग अशें ना. गोंयान करतात म्हणटकीर हांव हांगासर करतां. हांव पयलीं सावन पळयत येयलां न्ही हें सगळें, सो हांव तें करतां आनी म्हाका बरें दिसता करपाक, सो हांव तेका लागून करतां. सो असो आशिल्लो आयचो हो म्हाजो संक्रांतीचो दीस. म्हटल्यारूच अशेच रितीन हांवें हळदी कुकूम जो आसा पळय तो सेलेब्रेट केलो. एवरी इयर हांव अशेंच करतां. जे कोण फ्रेंड्स आसात, रिलेटिव्स आसात, नेबर्स आसा, हांव सगळ्यांक आपयतां आनी अशेच रितीन कितें ना कितें अशें हळदी कुकूम म्हणटे वायणां, तिळगूळ, चणे येयलेच, बट हांव कितें तरी अशें करून खावपाक जें आसा तें दितां. लास्ट इयर हांवें न्ही खीर, गाजराची खीर केल्ली, तर ह्या वर्सा हो म्हणपाक लागलो नाका भायल्यानूच हाडया कित्याक की सगळी मागीर तुजी बी गडबड जाता न्ही अशें म्हणून म्हटलें ओके चल. मागीर च्याच केली हांवें घरा कडेन आनी हीं दोगांय आसले कारणान तुमकां तर खबर आसा खूब 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 म्हणजे खूबच हेल्प जाली म्हाका. 4 लोक येयलो घरा कडेन आनी अशें करून स्पेशली कोण कोणागेर बसपाक काय वचना न्ही, अशें कितें आसता तेन्नाच कोणूय एकामेकागेर वता. सो बरें दिसलें अशें करून खूब जाणां आयलीं, बसलीं आनी म्हाजें वायन जें आसा पळय तें सगळ्यांक तुमकां कितें सांगूं खूब आवडलें. सगळ्यांनी म्हटलें की बरें केलें तुवें. असो करून कंटेनर जो आसा पळय न्हू तो दिलो तो. ते बारीक बारीक सगळें दितकीर सांबाळपाक बी बेजार येता आनी खूब जालां तें बारीक बारीक अशें म्हणून. सगळ्यांनी म्हटलें सगळ्यांक न्ही खरेंच खूब आवडलें आनी एकली काकी जी आसा आमची ती म्हाका म्हणपाक लागली आपूण जाल्यार हें यूज करतलें डेली आनी डेली तुजी ते आयदनाक पळोवन डब्याक पळोवन याद बी काडटली अशें म्हणून. आनी जेन्ना पळय अशें करून कोणूय मनशाक आमी कितें दिता मुखाल्ल्या मनशाक आनी ताका जर तें आवडलें न्ही खूब खरें मनाक बरें दिसता. सो बरें दिसलें. तें कॉस्ट तें कांय मॅटर करना, ताका आवडलें म्हणटकीर चड बरें दिसलें. सो सगळ्याक लास्ट मागीर रक्षूक वायन दिलें हांवें. तेजी मम्मी कांय येयना न्ही म्हण ताका वायन दिलें आनी हो ताका मागीर सोडून आयलो. तर मागीर न्ही हेच्या मुखार आनी कांयच जें आसा पळय न्हू तें शूट केलें ना. सो मागीर सगळी गडबड जाली न्ही ताका लागून हांवें कांयच शूट केलें ना. चलत तर हांगासरच हो व्हिडियो बी एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो व्हिडियो घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवा आसा जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलत मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.